कशें करता उल्या हाँ भाई तुम्ही नाव किती? माझ्या नाव श्रीपाद नायक. कितल्या वर्ष तुम्ही कसं करता? 45 वर्सां जावन गेली आमकां हें करता हांगा. आनी आमचो आसा तसोच पयलींच्यान राजा कसो आमी सजयता करता आनी आमचो तसोच आसा. सरावंडींग जे थोडे आसा ते आमचे आतां सगळे कोण नाका नाजाल्यार एक एक चित्रां करता पूण आमचो पयलींच्यान होच नरकासूर असो राजा कसो आनी आमचे चेंजीस काय आमी करिना चडशे. फक्त आमचे हे आसा पळय ऑर्नामेंट हे तेच आमी हे करता. कितले दीस लागले ते करपाक तुम्हाला? जाले आतां आमकां 15 दीस जाले करता. आता पावस चड पडलो काल पावस पयर पडलो तेन्ना एक फ्रेंडान कॉल केलो की परवरी पावस पडटा तर आमी कापेत घालतात. आमचे 2 असे भुरगे भिजले घालता म्हटल्यार इतलो फास्ट पावलो तो आमचे कडेन. हय आता रेडी जाला ते मातशें कितें उरलो. हय बरें परफेक्ट केला. बरें फायनल टच जाता का फायनल टच दिले उपरांत जातलें. मागीर आतांचे जनरेशन कितें करता आतांचे भुरगे तेंचे आतां ते नरकासूर म्हणजे कितें ते बॉडीक बिडीक बीन वयता हांगोले तुका ते एक राक्षस म्हणल्यार डिफरंटूच दाखयता ते एनिमेशन करून दाखयता. आमचो ते आमी दिसयता आमी एक डिफरंट कल्चराक थ्रू आमी हे करता. मागीर आतांचे भुरगे बीन तल्ले न्हू ते दुसरेच पळोवंक मेळटा वेगळेच म्हणजे सोरपाचे बीन हे ते बीन नाकालेले बीन करता न्हू आमचे अशें आसता. म्हणजे तुम्ही जे कॉम्पिटिशन केलं दौडता केलं वयता तुम्ही? स्टँडींग कॉम्पिटिशनाक खेळटला हय सरावंडींग एरियान आसा चालू आसा स्टँडींग कॉम्पिटिशन तितून आमी हे पार्टिसिपेट पर्संटेज जाला एवरी इयर आसता तुम्ही पार्टिसिपेट? एवरी इयर एक्चुअली ते करीत जाल्यार नाजाल्यार आसना चडशे पयलीं आसताले मे मदींच थोडे बंद करतात तेन्ना आमी आसता तेन्ना आमी पार्टिसिपेट जाता. केन्ना अशें विन जाला? केन्ना हे विन आमी पयलीं जाल्या जाला हय हय जाल्या. फर्स्ट स्टेजीर येता सेकंड जाता चडशे आमचेच वयलो आमचो आसा पळय तो आमच्या पण पयलीं म्हणजे पळय आमच्या पण पयलो तो ताका 60 वर्सां जाली हे करतात पयले म्हणजे तो पळय एका घरान करताले थंयच्यान आतां भायर तेंच्यान व्हडलो करून तो आतां हे जाता सगल्यांचो कसो जाता. म्हणजे तुमचो टीम तोच आसता एवरी इयर? एवरी इयर आमचो सेम एवरी इयर सेमूच आसता. गोमंतक राजा भाऊ आमी ते हे करता गोमंतक राजा तो गोमंतक राजा म्हणून गोमंतक राजा